नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक पळोवया आयच्यो खबरो. आयज 10वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. संवसारभर आनी देशांत हो दीस व्हडा उमेदीन लोकांनी मनयलो. मुखेल कार्यावळ जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगरांत जाली. ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर आशिल्ले. योगाभ्यास केल्या उपरांत तांणी केल्ल्या उलोवपांत सांगलें, योगाक लागून मनशाची उत्पादकता आनी सहनशक्ती वाडटा. आयज संवसारांत योग ही दिनचर्या जाल्या. ध्यान केंद्रीत करतलो जाल्यार योगाभ्यास करप गरजेचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है. आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है. आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं. एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है. मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं. लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं. कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है. इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए. श्रीनगरांतल्या तरणाट्यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आपली मतां उक्तायली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनांत आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. तांणी हेर कर्मचाऱ्यां वांगडा योगाभ्यास केलो. धाव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयुष मंत्रालयान नॅशनल आयुष मिशन, गोंय सरकाराचे भलायकी खाते आनी खेळा आनी युवा वेव्हार खात्याच्या जोड पालवान एका खासा कार्यावळ ताळगांवच्या डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीन गोंय राज्याचे मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, खेळा विभागाची सचिव श्वेतिका सचन, वित्त खात्याचे मुखेल सचिव डॉ. व्ही. केंडावेलू आणि खेळा खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगडे, भलायकी खात्याची उपसंचालक डॉ. रुपा नायक आणि कृषी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हजर आशिल्ले. योगाभ्यास केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या यत्नाक लागून युनायटेड नॅशनल जनरल असेंब्लीन 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस म्हणून जाहीर केलो. हो योग दीस आता लागीं 180 राष्ट्रांनी मनयतात. दिसांतल्यान अर्दवर योगाभ्यास केल्यार मनशाची भलायकी बरी उरता आनी रोग जायनात. प्राणायाम आनी योगा केल्यार विद्यार्थ्यांक आपल्या अभ्यासाचेर ध्यान केंद्रीत करूंक मजत जाता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयकारांक आनी एक आव्हान करता की रेग्युलर आपल्याचेर टायम स्पेंड करचो. आमी सातत्यान पळयता की रेग्युलर आपल्या खातीर कमीत कमी अर्देवर ते 45 मिनिट्स काडप हे गरजेचे आसा. आणि जेणे करून वेगवेगळे योगा, वेगवेगळे एक्सरसाइज, वेगवेगळे मेडिटेशन हे रेग्युलर प्रॅक्टीस करप हे तितकेच गरजेचे आसा. आणि विशेष करून भुरग्यांक आपले जर कॉन्सन्ट्रेशन वाडटलें, आपली जर फिटनेस मेंटेन दवरतले आसत जाल्यार रेग्युलर योगा तुम्ही प्रॅक्टीस करची. आम्ही स्कूल लेवलाचेर, हाय सेकंडरी, कॉलेज लेवलाचेरय म्हटलां की इन फ्युचर आमच्या बरोबर रेग्युलर योगा शिकोवपी वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो गोंयांत आसा, म्हणजे प्रजापती ब्रह्मकुमारी आसतली किंवा पतंजली योग समिती आसतले किंवा आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामीची योग संस्था आसा, अश्यो वेगवेगळ्यो संस्था श्री रविशंकर हे रेग्युलर योगा वेगवेगळ्या गांवांनी, वेगवेगळ्या पंचायत हॉलांनी रेग्युलर योगा प्रॅक्टिसीस करता.
तामिळनाडूतल्या कल्लाकुरुचींत उण्या दर्जाचो सोरो पियेल्ल्यान 47 लोकांक मरण आयले जाल्यार 100 जाणांक इस्पितळांत दाखल करचे पडले। ह्या घडणुकेंत दोशी आशिल्ले 3 आरोपींक पुलिसांनी अटक केल्या आनी तांकां 15 दिसांची न्यायालयीन कादय फर्मायल्या। तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री M.K. स्टॅलिन हांणी सांगलां की जे कोण गुन्यांवकार आसात तांचे आड खर कारवाय जातली। अवैध सोरो पिवन मरण आयिल्ल्याच्या दर एक परिवाराक 10 लाख रुपया जाल्यार हॉस्पिटलांत उपचार करपाक दर एकल्याक 50,000 रुपया दिवपाची घोषणा केल्या। भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पुनावाला हांणी सांगले की ह्या घडणुकेची CBI मार्फत चौकशी जावंक जाय। अवैध शराब के चलते लगभग 20 लोगों से ज्यादा की जानें गई। उस समय पर भी आया कराया गया, परंतु आज तो साफ हो चुका है। जब लगभग 50 मौतें हुई हैं तो DMK इस प्रकार का रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये एक स्टेट पेट्रोनाइज्ड मर्डर और स्टेट संरक्षण दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये हत्याएं करवाई। क्योंकि इस पूरे अवैध शराब के धंधे में DMK के नेताओं का, DMK के मंत्रियों का और DMK के कार्यकर्ताओं का पूरा नेक्सस चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टालिन जी आप CBI की जांच के लिए हामी क्यों नहीं देते? अगर ऐसा नहीं है तो स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप एक्साइज और प्रोहिबिशन मंत्री को अभी तक हटा नहीं पा रहे? सोऱ्याच्या घोटाळा प्रकरणात खाशेल्या न्यायालयान मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालाक जामीन दिल्ले आड ईडीच्या उच्च न्यायालयान आव्हान दिला। उच्च न्यायालयान ईडीन केल्ल्या ह्या याचिकेचेर बेगोबेग केस चालू करपाक मान्यताय दिल्या, पण विशेष न्यायालयान दिल्ल्या जामिनाचो आदेश 48 वरां भितर चलणुकेन हाडचे न्हय अशा ह्या याचिकेचेर उच्च न्यायालयान न्हयकार दिला। दिल्लीच्या राउज एव्हेन्यू विशेष न्यायालयान केजरीवालाक 1 लाख रुपयाच्या बॉन्डाचेर जमानत दिल्ली। आपले याचिके संबंधात उलयतना ईडीच्या वकिलान उच्च न्यायालयाक सांगले की याचिकेचेर आपले मत मांडपा खातीर ईडीक फावो तो वेळ दिवंक ना, त्या खातीर अरविंद केजरीवाल हांकां दिल्लो जामीन न्हयकारचो। दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी 10वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस पणजेन मनयलो। हातून बाल कल्याण आश्रम फोणे, मातृछाया होम फोणे, बालिका कल्याण आश्रम मडगांव आणि एल शदाय होम्स म्हापशा या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या कार्यावळीक भलायकी खात्याच्यो संचालक डॉ. रुपा नायक, बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनाच्यो उपसंचालक ज्योती देसाय, आयुष संचालक डॉ. मीना जोशी आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले की सगळ्यांनी योग ही आपली दिनचर्या करूंक जाय। योगा केल्ल्यान आमची भलायकी बरी उरता, दुयेंसां सहसा जायनात आनी कामाचेर ध्यान केंद्रीत उरता आनी त्या खातीर दर एकल्यान योगाभ्यास करूंक जाय अशें मत भलायकी मंत्र्यांनी उक्तायलें। वो एकच दीस म्हणून न्ही, 21 जून म्हणून न्ही, प्रत्येक दिसा आमी योगा आमचे वे ऑफ लायफ करपाक जाय। आमचे आयुष्यान आमी हे एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आनी एक डिसिप्लीन म्हणून आमच्या आयुष्यान आमी हे इम्प्लिमेंट करपाक जाय, कित्याक खूब गरज आसा। कित्याक योगा आमी पळयला आज आमच्या हे अर्द्या वराच्या हे आज आमी जो क्लास घेतलो तातूंत कितले मनाक शांतता मेळ्ळी। आमचो जे आयुष्यान जो ताण आसा, तणाव आसा, ह्या सगळे भागदौड जी आसा आमच्या आयुष्यान ते शांत करपा खातीर, आमचें मन शांत करपा खातीर, आमचो शरीर शांत करपा खातीर, शरिरा खातीर आनी मनाची संतुलन बरे पैकी दवरपा खातीर योगा खूब खूब गरजेचे आसा। आनी मागता की प्रत्येकान आपल्या आयुष्यान हे योगाचो बेनिफीट घेवचो। योगा आपल्या आयुष्यान रोज एटलिस्ट अर्धवर तरी आमी सगळ्यांनी आमच्या आयुष्यान योगा आपलो दीस सुरू करचो योगान। राज्य सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलाचे मोल वाडयला। पेट्रोलाचेर वॅट 1.5% वाडून 21.5% केला, जाल्यार डिझेलाचेर वॅट 0.5% वाडून तो 17.5% केला। हाका लागून पेट्रोल लिटरा फाटल्यान 1 रुपया म्हारग जातले, जाल्यार डिझेलाचे मोल दर लिटरा फाटल्यान 35 पैशांनी वाडटले। ही दरवाड आयज मध्यान राती सावन लागू जातली। ह्या दरवाडीचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी खर टिका केल्या। लोकसभा वेंचणुके उपरांत अपेक्षे प्रमाण राज्य सरकारान दरवाड केल्या। ही दरवाड बेगोबेग फाटी घेवची अशी मागणी तांणी केल्या।
ही दरवाड केल्ल्यान सामान्य मनशाच्या जिणेचेर परिणाम जातलो। हालींच सरकारान विजेची दरवाड केल्या आनी आता पेट्रोल आनी डिझेलाचे मोल वाडोवन सरकारान सामान्य मनशाचेर व्हड अन्याय केला अशें आमदार युरी आलेमाव हांणी सांगलें। संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तीन आयज एंटिगा हांगा जाल्ल्या मॅचीन ऑस्ट्रेलियान बांगलादेशाचेर 28 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। बांगलादेशान निर्धारीत 20 षटकांनी 8 गडे वगडावन 140 धांवड्यो काडल्यो। पावस पडिल्ल्यान मॅचीन बाधा आयल्या कारणान डकवर्थ लुईस नेम आचरणांत हाडचो पडलो। हो नेम लागू केल्ल्यान ऑस्ट्रेलियान 100 षटकां आनी 2 विकेट वगडावन 100 धांवड्यो काडल्यो आनी मॅच जिखली। ऑस्ट्रेलियाचे तेज गोलंदाज पॅट कॅमिन्स आनी संवसारीक T20 मॅचीन हॅट्रिक करून विक्रम केलो। काल भारतान सुपर 8 राउंडान ब्रिजटाउन बार्बाडोसच्या केझिंग्टन हांगा जाल्ल्या खेळान अफगाणिस्तानाचे 47 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। आयज दुसऱ्या एके मॅचीन इंग्लंडाचो खेळ दक्षिण आफ्रिके वांगडा आसतलो। ही मॅच भारताच्या वेळानुसार रातचे 8 वरांचेर सुरू जातली। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।